कुटुंबांची आम्ही माया मोगा सकना कुटुंबांची आम्ही माया मोगा लालेऊन मागतावला बोय तुझी कृपा लालेऊन मागतावला बोय तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देव ये आमचे तो देव ये वावरूंग दैवी शेतांत निस्वार्थ मोना सांगता वावरूंग दैवी निस्वार्थ मोना तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान हात उबारी आनी म्हणया सांगता पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव एकवट आमचो सदां वाडय सडय सांगता एकवट आमचो सदां वाडय सडय पोवी सभा बांदून आधार लाभय पोवी सभा बांदून आधार लाभय आधार तू सोला भय आधार तू सोला भय आधार तू सोला भय पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव हालेलुया 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 Hallelujah, 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 praise you Jesus, thank you Jesus, महिमा तुका सम्या हालेलुया 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 दोन्ही डोळे दामपी आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमच्या रसनाराक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया सदांच आमच्या सांगात रावनसो आमकां वाट दाखोवनसो आमी एकसुरी आसतना आमकां बुजोवनसो पिडेंत आसतना आमकां भलायकी दिवनसो वाट चुकिल्ल्या वेळार सारकी वाट दाखोवनसो तो समसो जेसू कोणे सांडल्यारी हांव तुमकां सांडचो ना
हांव जावन आसा बरो गवळी, जो कोण बोवाडतान म्हजे थंय येता ताका हांव केदींकच पयस करीसोना. त्या सोमयाच्या पांयांतळी ह्या सकाळींच्या वेळार आमची कुटुंबा जिणयेची, आमच्या वैयक्तीक जिणयेचें वजें वोवोन खाण घेवन नाना रितीचे समस्ये घेवन सोमयाचो आदार मागोवंक आमी आयिल्ल्या. त्या सोमयाक आमकांच आमी समर्पण करया. तुजे दैवीक सकत त्या पवित्र आत्म्याक आमी येदोळस घेतला आसतना त्या सताच्या आत्म्याक आमचे थंय सोमयान भरला आसतना आमी निराश जावची गरज ना. जें कितें आमकां समजना, जें कितें आमकां अर्थ जायना, जें कितें आमच्यान सोसूंक जायना, तें सगळ्याकी धैर्य आमकां दिवचो सोम्या आमच्या सांगात आसतना आमी भियोवची गरज ना. पवित्र आत्म्या, तुका आमी स्वागत म्हळा आसतना आमचे थंय आयिल्ल्या पासो तुका आमी अर्गां दिता. जेजुच्या उतराचो अर्थ आमकां समजून दी, आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी, आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देव ये, आमचे तू देव ये, मोचे तू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त 13वो अध्याय वळ 33. सत्र येन रावा, जागरण करा, तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणांत. ती वेळ घडी पळयणार वेतेल्या एका मनशान आपल्या साकराक एक जबाबदारीचें काम दिवन घरा राखवालेक जागरण कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्लें बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरचो दणी केदाळा येत, सांजेरकी, दनपारांगी, कोंब्यार सात घालतानांकी, उजवाडतानांकी हें तुमी नेणांत. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळोवन तुमकां हांव सांगतां, तें सगळ्यांक सांगतां, जागे रावा. देवाचें उतर वाकणे तुका ख्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बसया. ख्रिस्ती जिणयेच्या बऱ्यापणाक सोसंगती.
क्रिस्ती जिणयेच्या बऱ्यापणाक आमी पाळी जै जाल्ल्यो सो संगती. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सादारण जावन तुमच्या घरांनी नवें कार हाडल्या वेळार कालें जाता. नवें कार, नवी स्कूटी, नवें फ्रिज, नवें वॉशिंग मशीन. हय, नवेंत हाडल्याक एका हप्त्याक 4 पटी म्हणी धुतात, हय की न्ही? खंय एक ल्हान गेरो पडल्यार पुरो, आमच्या काळजाक बलयेन पपसिल्ले बरी जाता. कितलें पुसचें, धुवचें. फ्रिज्जी तशेंच हाडल्या एक 4 दीस पळयचे ताचें मालिश, ताचेर कुडको घालें, तें घालें, पुसचें घालें, भितर भायर. 6 म्हयने जाल्या उपरांत त्या फ्रिज्जाच्या हँडलाक मासलेची कडी लागली तशीच आसता. भितर धुल्यार धुलें, त्या गॅसार दवरली कायलत निट्ट व्हरून फ्रिज्जांत रिगोवन दवरता. कारी तशेंच हाडल्या एका 4 म्हयन्यांनी धुलें पळयल्यार आतां दुरें म्हळ्यार पावस न्ही वण्णे आसोन दी, तूं कितलें धुल्यार तितलेंच. पावस जाल्या उपरांत धुल्यार पुरो. आतां भायर काडटना परत्यान तशेंच जाता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खंयचेय एक काम आरंभ जाताना बऱ्या रितीन आरंभ जाता, हय की न्ही? खंयचेय एक काम आरंभ करताना बऱ्या रितीन आरंभ करता. उद्घाटन, लाडू, साबार जण येवन उलयतात, हय की न्ही? नवें घराक फावंडेशन घालतना सकड घरचीं येतात, हें बाथरूम गे, हांगा वॉल गे, हांगा तें गे. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळना न्ही, हें पुरा प्रिंटर आसता. हें आमी सांगचें, हांगा तावन वयर येचें, हें भितर रिकचें, हें हॉल खाल हें म्हूण कळना, खाली पंचांग मात्र आसता. सुमार उलयता आमी. मागीर घर वकल जावन 3 म्हयन्या उपरांत घरचे विशयान कोणीय उलयनात, बायल मात्र उलयता. पुरा केलें, लांकूड घालूंक खंय घरचें म्हाका कळना, म्हाका मांडवण जाला, नवें घर जालें, आतां लांकूड घालचें खंय म्हूण हिका मांडवण. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आरंभ करचें जावंक पुरो. नवें कार आमी घरा हाडचें, नवें फ्रिज आमी घरा हाडचें, नवें घर आमी बांदचें. खाजर हें आरंभार बारी बरें आसता, आरंभार बरें आसता. ताच्या उपरांत कश्ट आरंभ जातात. मुखार व्हरचेंत कश्टांचें जाता. साबार घरच्यांनी सांगचें आसा, स्लॅब घालता म्हणसर रांदचो फोर्स पळयल्यार तशें करता, अशें करता, तें करता, हें करता म्हण. स्लॅब घाल्या उपरांत भितर ताका बरोवंक वांचे कडेन ना, येदें व्हडलें नाका आहलें. आरंभ करतना व्हडलें केलें, मागीर कश्ट जातात, मागीर जायना. मुखार सुचें कशें, आखेर करचें कशेंच म्हणून. कशें एक घर व्हंकल जाल्यार पुरो, हॉलाक एक सरोण करया, मागीर रांदचे कुडांनी पुरो आसो न्ही, कोणी येना न्ही, आमींत न्ही, भितर जाता. पयशे जाताना केल्यार पुरो. पळया, आरंभार बऱ्या रितीन आरंभ जाल्लें काम अकरेक जाताना आमकां कश्टांचें जाता. सबारपटी अर्द्यार तें रावता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. अशेंच
आमी जर तर क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक उर्बेन भायसरल्या जाल्यार आरंभाचे दीस बरे आसतात. क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक आमी चिंतला जाल्यार आरंभाचे दीस भारी बरे आसतात. वेता वेता मागीर जेम येवंक सुरू जाता. वेता वेता हांवें कित्याक ही वाट धरली गी म्हणली बेजाराय येता. त्या देखून आमची क्रिस्तांव जिणेंत मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या मागण्या जिवेतान जावं दी, देवाचें उतर आयकोवच्या विशयान जावं दी, आमकां सबारपटी सुखीदाड येता आमच्या जिणेंत. तशें जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या बऱ्यापणा पासत आमची क्रिस्ती जिणी आमी बऱ्या रितीन जियोवच्या पासत आमी हातीधरी जय जाल्ली सो संगत्यो आज आमी नियाळूंक येता. कित्याक आमी कोणी परफेक्ट जावंक जायना. एक 4 रितीरे गावून गेला, 4 शर्मा हांवें आयकले, 4 मागण्यान जमतेक हांव गेला म्हणल्या क्षणा हांव परफेक्ट जावंक जायना. ह्या म्हज्या हातांत 4 असर्यां जालीं, देवान 4 असर्यां केलीं. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार म्हणून हांवें कांय कोच्चून काण घेवंक कांय ना तातूंत. कोणी परफेक्ट नाही ह्या संवसारांत. कोणी वयर हांवें स्टूल घालून बसोवंक जायना. आमी सक्कडी पातकीत, आमी सक्कड पडचेच म्हणटा आसतना आमकां देवाच्या उतराचो आदार जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची क्रिस्तांव जिणी बऱ्या रितीन जियोवंक आमकां देवाचो आदार, देवाच्या उतराचो आदार, मागण्याचो आदार आमकां सोमेस्तांक जाय. त्या खातीर आमी आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत ती बऱ्या रितीन आमी जिये जाय जाल्यार ह्या सो संगती आमी उडासान दवरीत जाय. पयली संगत रिमेंबर, उडास दवरू, विसरून वचनाका, उडास दवरू. कित्याक नेहेमिया प्रभाताच्या ग्रंथांत अध्याय 4 वळ 14 तो आमकां सांगता, तुमकां द्वेष करतल्यांचे तांकां पळोवन तुमी भियोवचें नाका. तुमकां द्वेष करतल्यांक पळोवन भियोवचें नाका. शक्तिवंत देवाचेर जर मान फावो जाल्ल्या देवाचेर तुमची दिस्त लाया आनी ताचो उडास करा. आनी तुमच्या भाव भयणी पसोत, भुरग्यां बाळां पसोत तुमी झुजा. झुजू सदांचें. एक दीस झुजोन 4 दीस न्हिदोवंक जायना. सैतान न्हिदाना म्हणटा देवाचें उतार. आमी न्हिदता पळय न्ही, आमकां न्हीद येता पूण सैतान न्हिदाना. तुमकां केदाळा विसर पडटा गी सैतानाक उडास येता तुमचो. तो दाड घालूंक सदांय तयार आसा. त्या देखून देव म्हणटा उडास करा. देवाचो उडास सदांच तुमी दवरा. कित्याक देवातावन पयस वेचा ह्या संवसारांत आमी जियेता. देवातावन पयस वेच्यो सबार संगती हो संवसार आमकां दिते वेता. सबार संगती आमकां एट्रॅक्ट करतात संवसाराच्यो वस्तू. थाळणेच्या संवसारांत आमी जियेता आसतना देवाचो उडास काडूंक आमी विसरूंचे नाका. पळया, इस्रायल घरांक देव सदांच एक संगत उडासाक हाडतालो. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. हांवें तुमकां इजिप्तांतावन भायर काडलें. बसयल्ल्या गांवाक हांवें तुमकां पावयल्लें. त्या देखून सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुमच्या मनान, सगळ्या तुमच्या सक्तेन म्हजो उडास काडा.
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वळ 1, द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 16 वळ 5. तुझ्या सर्वेस्पराचो तूं मोग कर. आमचे जिणे पळयणार आमकां सबार संगती विसरून येतात. होय की न्ही? सबार संगती विसरता आमी. पण जेजू सांगता विसर नाकात, उडास दवरा. सदांच तुमच्या उडासा काडा. काले आमी उडासा काडीत जाई. तुमचे कश्टांचे दीस तुम्ही विसर नाकात. आज सुखाचे शीत तुम्ही जेवतात जाल्यार त्या दीस तुम्ही कश्टले दीस विसरून सोडनाकात. काम नातल्या वेळार तुम्ही दिंबयेर पडोन मागल्लें विसर नाकात. काम करतना, आज काम करतना त्या दीस काम नातल्या वेळार दिंबयेर पडोन मागल्ले दीस तुम्ही विसर नाकात. तुमकां एक जिणये संगातीन मेळनातल्या वेळार त्या दाळा तुम्ही केल्ले मागणे आतां जिणये संगातीन मेळ्ळ्या वेळार विसरून सोडनाकात. तुमचें घर बांदूंक तुम्ही त्या दीस कश्टात आसतना केल्ली नोवेना तुम्ही विसर नाकात. आज घरांत एसी घालून तुम्ही न्हिदता आसतना त्या दीस ती बांदूंक कश्टल्या वेळार तुम्ही केल्ले मागणे तुम्ही विसर नाकात. तुम्ही पिडेंत आसतना, एकसुरी आसतना त्या दीस गळयल्लीं तीं दुकां तुम्ही विसर नाकात. आज आमकां विसर सड. आज आमकां विसर सड पडल्या. पळया, एक गरज आमकां जाय आसतना देवाक सोदून काण घेवन कितलें वेतांव. पळया, कश्टांच्या वेळार रितीरेची गरज ना. पळय गे न्ही? आमींत येता रितीर खंय आसा गे म्हूण सोदून काण घेवन आमींत येता. पिडेच्या वेळार तूं रितीर कर म्हणून ताका सांगजे म्हणना. ताच्याच तोंडांत येता खंय पूण रितीर आसल्यार आमकां सांगा. पळय गे न्ही? मीठ मिरसांगेन जेवतना देव जाय म्हूण कोणें सांगजे म्हणना. दुकरामासांत जेवतानांत देव जाय. आमी सुखांत आसतना खंयचेय कश्ट नासल्या वेळार देवाचो उगडास काड म्हणून परत्यान परत्यान आमी उगडास काडीत जाय पडटा. कित्याक सुखांत आसतना आमकां देव जाय म्हूण बगाना. कित्याक हांवें जोडलां, हांवें केलां, हांवें 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 केल्लें, देवान दिल्लें म्हूण सांगना. काम नासल्या वेळार देवा एक काम दी. काम मेळ्ळ्यार हांव अशें करतां, तशें करतां, तें करतां, हें करतां. सबार फॉरेन तावन आमचे भाव आमकां फोन करतात. हांवें पट्टी सारचें तें शुक्रारांनी मीस मिसाक गेल्ले आतगी टायम मेळना फादर. मोतीन चिंचें देव दितलो टायम. पळया, काम आसतना आमकां देवाचो उडास येना. विसरोन वेता. सदां आमी देवाचो उडास आमी काडी जाय. कित्याक एक ना एक दीस आमी सक्कळी एकतल्याक जाता. आज हांव क्रेस्त, हांव दुबळो, म्हजेडे मारुती कार, ताचेडे BMW, आमचें कोलवाचें घर, तांचें टेरेसाचें घर, आमचें नळ्यांचें घर, तांचें AC, DC, PC. तुमी लायटाच्या अंगडी गेल्यात की? लायटाच्या अंगडी गेल्यात? थंय येताना एक सर्गाक गेल्ले बरी दिसता आमकां. वयगी न्ही, खंयचें पळोवचें, खंयचें वयगी न्ही.
हां याने ट्यूबलाईट तेने ल्हान ल्हान बल्ब तेने तुवें कॉलेन झूमर खंय सगळ्यांक एकच मोल गिम्या ना न्ही ट्यूबलायटाक 250 म्हणटात त्या बल्बाक 100 रुपये म्हणटात आनी तें झुमर पळयल्यार 25,000 50,000 1 लाख 2 लाख खाली पळोवचें आनी एक फोटो काडून येवचे आमी आनी घालन ते 1 लाखाचे घरान घालूंक जाताय ना गेल्ल्याक एक आमी नेक्स्ट टायम येता त्या वेळात निर्धार केलो आमी आमच्या जिणयेंत जोडल्यार हें घालचें बरें आमी ना आमकां 100 असो लायटच पुरो ओके आतां चिंता मोगाच्या भावान आनी भयण्यो त्या लायटाच्या अंगडी तुमी गेल्ल्या वेळार 0 कॅन्डल आतां 1000 वॅट मुसोरी बल्ब तुमकां मेळटात वयगी न्ही हां आनी रेटी तशीच आसता न्ही आं 10 रुपया तावन 4 लाख मुसोरी आसता वयगी न्ही रेट केदाळा मुसोर बल्ब पेट्टा मुसोर मात्र 50,000 1 लाख ते पेट्टा मुसोर मात्र भितर घाल्ले बल्ब कांय मुणी जावन पुक्क जायत तुमी 1 लाख दितात घेता का हां हां तो इलेक्ट्रिशियन म्हणटा आनी हाका बल्ब घालूंक जायना म्हळ्यार मागीर कालें करतात तसो जागो खंय पेटान नाटल्यार तुमी थंयच दवरतात गे ताका ना न्ही काडटात आनी गुजरी घालच्या रुमांत व्हरून दवरतात 1 लाख रुपये दिला म्हणून गोडरेजी भितर दवरतात हे ना न्ही हां आनी तशेंच तो राती काळोख नाका म्हणून तो 0 कॅन्डलाचो बल्ब घालतात 50 रुपयांचो तो गेल्यार हां काण्ण खंय ते 1 लाखाचे लायटाचे हें दवरलें म्हणल्यार थंयच दवरता चिंता उडास दवरा 1 लाखाचो लायट जाल्यार 10 रुपयांचो लायट जाल्यार पेट्टा मुसोर मात्र ताका मोल फ्यूज घालें पेटाना प्रेज द लॉर्ड म्हाका आनी तुका उस्वास आसता मुसोर मात्र मोल उस्वास आसता मुसोर मात्र BMW उस्वास आसता मुसोर मात्र मारुती 800 वॅगनार उस्वास गेल्या उपरांत सगळ्यांकी 3 माळी घर बांदल्या की जाणा हांव आसा एक रात ताका म्हणटात सर्गारास कोलवाच्या घरांत आसल्या की जाणा हांव आसा एक रात ताका म्हणटात सर्गारास सासणाचो विशय दी ताका हे सोम्या हां तो ग्रेस्त म्हण कांय मुणी बदलावणांगी हां ना दुबळ्याच्या आंगार पडची मातीत फ्यूज गेल्या उपरांत सकड बल्ब एकाच जाग्याक वचोन पावतात की उस्वास गेल्या उपरांत केदो व्हडलो ग्रेस जावन दी केदो व्हडलो दुबळो जावन दी वेचेन्सी मेस्त्रीकत उडास दवरया रिमेंबर
त्या देखून उस्वास आसतना हांव ओडलो, हांव तें, हांव हें, कांय म्हणी इल्लें बरें करया उस्वास आसता. दुसरोवचें, झगडें करचें, लढाई करचें आमचें बिझनेस न्हय, क्रिस्तांवचें बिझनेस न्हय तें. आमचें कितें जाल्यार बरें करचें. देवाचें उतर सांगता, तुमचो उजवाड हेरा मुखार परजळोवन दी. रिमेंबर, उडास दवरा, जागृत रावा, जागेर जाया. तुमच्या ग्रेस्तकायेंत, बऱ्या भलायकेंत वाट चुका नाकात. म्हाका बरी भलायकी आसा, हांव बरें काम करता, कोणाक वतो आनी एका घंट्यान उडास दवरा. त्या देखून आमच्या चालत्या जिणयेंत देवातावन असर्यें मागचें नाका. आनीकी येदोळ मुसर केल्लें असर्या पळोवंक आमकां वेळ दी सोम्या म्हणून मागया. जावंक पुरो म्हाका एक 60 वर्सां जाल्यांत, 70-80 वर्सां जाल्यांत, 80 वर्सां जाल्या उपरांत देवा म्हाका एक असर्यं पळोवचें भाग दी म्हणून मागचें नाका. सोम्या म्हज्या 80 वर्सांनी तुवें केल्लीं असर्यां कशें आसात पळय तें दोळ्या मुखार हाडन, तें पळोवचें भाग म्हाका दी म्हणून मागया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. होसेया प्रवादेच्या ग्रंथांत 4थ्या अध्यायांत 6व्या वडींत आमकां देव सांगता, आमचे जण बूद नातले बरी जाल्यात. तांणी देवाचें उतर तिरस्कार केला, देवाची आज्ञा तांणी विसरून सोडल्यांत. म्हज्या उतराक तांच्या जिवितांत मोल ना म्हणटा देव. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयलें उतर आमचे क्रिस्तांव जिणी बऱ्या रितीन बरेंपण आमी जोडूंक जायचें जाल्यार पयलें आमी उडास दवरूंक जाय. आमी कोणीय आमची आदली जिणी विसरची नाका. थंय देवान केल्लीं असर्यां आमी विसरोन सोडची नाका. आमकां केदाळय असर्यांची गरज ना. देवा थंय आमी वचचें जाल्यार आमकां असर्यंत जायचें म्हणून नांत. हें पयलें. दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सेकंड आर, रिपेंट, पश्चाताप पावा. उगडापणाचो ग्रंथ 2रो अध्याय 5वी वळ. तूं कसो पडलोय गी म्हणलें उडास दवरू. तुज्या पातकाक पश्चाताप पावोन म्हजे सरशी पाटी ये. कित्याक तूं पाटी येनाय जाल्यार तुजो दिवो हांव काडून व्हरतलो, तुजो उजवाड हांव तुजे तावन काडटलो म्हणटा सोमी देव. जेजून आपले बहिरंग जिणी आरंभ करताना, स्थानिक जुवावन आपले जिणी आरंभ करताना दिल्लो संदेश, तुमच्या पातकाक तुम्ही पश्चाताप पावा. लुकाचो वांचेल 13वो अध्याय 3री वळ. तुम्ही पश्चाताप पावनातल्यार तुम्ही नास जातेल्यात, तांचे बरी तुम्ही नास जातेल्यात. हांवें म्हळें आमी कोणी सांत जावंक साध्य ना. ह्या संवसारांत आमी सक्कडी पातकी. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता, पाताक आदारन देवाचें बेसांव आमी होगडावन काणे गेलां.
तर देखून कन्नडान म्हणटात देवमानव. देवमानव जावंक कोणाच्यानी साध्य नास. देवमानव जावंक साध्य ना. आमी देव जावंक साध्य ना. तर देखून हांवें म्हळें आज देवाचें बेसांव म्हाका मेळना जाल्यार बरें, हांवून तूं देव जावंक जायना. आज देवाचे उतर म्हज्या मुखांतर वचून दोगां जाणांक भलायकी मेळ्ळी जाल्यार हांवें केल्लें म्हणलें हांवें सांगूंक जाता की हांवें म्हज्या रितीन बरें माती ताका हांवूंत जायजें म्हणना. एका गाडवा मुखांतरी देवासर हें करूंक शकता. ताका मनीस जायजें म्हणना. म्हण जाती मुखांतरी देव उलयता. ताका आमी आमकांच देव करीजे म्हणून ना. तर देखून आमी एक 4 घरांनी मागणें करता. म्हाका पश्चातापाची गरज ना म्हूण कोणें सांगूंक ना. तर देखून आमकां खुमसाराचो सक्रामेंत आमची पातकाची आमी दूख धरची सादांचें कार्य जावंक जाय म्हणटा देव. तुज्या पातकाक तुवें बोगसाणें मागूंक जाय. थंय क्रिस्तांव जिणी उदरगतेक पावता. ओय हांव पातकी म्हणलें केदाळ हांव वळखून काण घेतांगी देवाचें भेसांव म्हजेर देवोन येता. जो कोण देवा मुखार कलतो जाता ताका देव वर्तो करता. आतां पळया, तुमी साबार जाणांनी तुमच्या वाटेर आसचे थोडे रूख, बग्गल्ले रूख तुमी सांगलां ह्या पावसाक तो पडटा म्हणून. तो पडों ना आनी कुशीचो निट्टाल्लो पळय तोच पडटा. तुमी पावस आरंभ जाताना सांगलें फस्ट वो रूख पडचो फुल्ल बग्गा लागो म्हणून. इतलें वारें आयलें तो बग्गोन तो तितले अर्थ आसा 3 रूख निट्टाल्ले तेत्त पडले. बग्गल्ले कांय जायनात, निट्टाल्लेत अर्दें फुलोवन रावल्लेत मोडचे. प्रेज द लॉर्ड. देवा मुखार आमी ल्हान जावंक प्रयत्न करया. आमची हर एक पातकां देवा मुखार सदांच वळखून घेवंक आमी प्रयत्न करया. रिपेंट. आतां हें बोगसाणें मागशें खऱ्या काळजान मागूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार निर्गमन ग्रंथांत आमी 9व्या अध्यायांत अध्याय 9 वळ 27 तावन 35 एका व्यक्ती विशयंत ऐकता. फारोव राय मोइजेक म्हणटा तुवें सांगचें समा, तुज्या देवान सांगचें समा, त्या देखून तुमकां वचूंक सोडटा. हांव पश्चाताप पावता. हांवें केल्लें काम वायट जावन आसा, हांव आतां वळखता म्हणटा परवाराय. पण आनी एका घडयेन विंगडत तो ताचें मनोभावत इंगड. आतां हे पुरा गेले न्ही हांकां मारून उडया. पळया हें खऱ्या काळजाची दूख न्ही. थोडे फावटी आमचो पश्चाताप कशें जाता गे म्हळ्यार दोग बाबाव ह्या इतलांत एकलो ह्या इतलांत एकलो. धाकटो हांगा व्हडलो भाव हांगा. कालें जालें आमचो जागो विंगड करतना पळया विंगड केलो. विंगड केल्या उपरांत दोरो गलिजे न्ही. एकल्या मेस्त्राक हाणें सांगलें व्हडल्या भावान दोरो घाल साईबा म्हणून. आनी ते दोगी गेले. ताणें मार्क घाल्ल्या कुशीक दोरो करेक्ट बांदलो. वो दोरो घालतना कालें जालां
माड पळय एक माड असो गेला. मूळ भावाच्या व्हडल्या भावाच्या जाग्यान ते तकली मेस्ताक वत्ताय ताणें कालें केलें मोदेंत दोरो बांदलो माडाक कुडसोनंत. आतां सुरू जालें. व्हडल्या भावान म्हणचें नारळ मोजे, कित्याक माड मोजो. माड तुजो जावंक पुरो, तकली खंय आसा? म्हज्या जाग्या भितर आसा. म्हज्या जाग्यार पडलें म्हाकाच. जालें जालें लढाई जाली. व्हडल्या भावाक कालें जालें गोत्तू ना. कालिंगयेक पिडा लागली. मरणाच्या तणीर पडलो. आतां वयलो उस्वास वयर, सकयलो उस्वास सकयल. आनी मरता म्हणटा आसतना आनी काल्याक न्ही माडकण घेवन आनी कांय करूंक आसाय ना. आनी म्हज्या बायलेन तांच्या सांगाता लढाई करची नाका म्हणालो. बायलेक म्हळें अळगो माड तंकांत सोडून दिव्यांगो, तूं म्हज्या भावाक आपय म्हणालो. आपयलें. आपोवन येताना मोरणाच्या तणीर आसतना खंयची लढाई जाल्यार जाये नाका न्ही. आतां हो भावूय चिंतलो येदोळ हांवें ह्या माडा खातीर लढाई केल्या आनी दाट्टूकूच तूं सोण सोडया हो माड म्हणून तो वय उतरतनाच चिंतून आयला. चिंतून आयला हांगा म्हणलो रे म्हाका आनी चड दीस नात रे आनी लढाई नाका. नारळ तुकात धाडटो म्हाका नाका. म्हाका कळनासतना हांवें लढाई केली आनी म्हाका नारळ नाका. वणींत खाण घेवन वचोन दी. हळे तुवें नाका म्हळ्यार म्हाका मेल्ले गडे हांव वगत न्हिदचो ना. जायत आनी कालें करचें. धाडटून दिताना नाका म्हणून जाता हे ना. जायत वो जायत म्हण जायत धाडटो आनी हांव नार लावन तो काडटा. लढाई नाका म्हणालो. भायर गेलो. गेट उतरल्यान तो म्हणालो हांगे 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 आपयलें. हळे हें हांवें आतां सांगिल्लें आहा पळय, हांव मेल्यार मात्र हें आतां हांवें सांगिल्लें आसा पळय नारळ माड तुका म्हणून. हांव जीव आसता म्हजो नारळ म्हाका मेल्या उपरांत मात्र तूं. प्रेज द लॉर्ड. हो पश्चाताप हो काळजांतावन बोगसो पश्चाताप न्हय. काळजांतावन संपूर्ण रितीन आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. हें दुसरें मोगाचें न्हू. तिसरें आमची क्रिस्तांव जिणी बऱ्या रितीन आमी चलय जय जाल्यार तिसरें रिनाउन्स सोड सोडू. थोड्यो संगती आमी सोडूंक आसात. दानियेलाचो ग्रंथ 4 अध्याय वळ 27. तो नेबुकदनेझर रायाक सांगता बऱ्या कामा मुखांतर तुजें पातकान सोण सोडू. दुबळ्यांचेर दया दाखय. त्या दाळा देव तुजे अपराध काण उडयतलो. सोण सोडा. खंयचे देवाक आरावंक तुमकां अडकळ हाडटागी. खंयचे देवा थंय वचोंक तुमकां अडकळ हाडटागी. रिनाउन्स परित्याग करा. सबार संगती आमकां देवा लागीं वचोंक अडकळ हाडटात. हांवें कांय तें विवर्सून सांगचें म्हणना. तुमच्या वैयक्तीक जिणयेंत देवाक तुमच्यान आरावंक अडकळ हाडच्यो संगती खंयच्यो त्यो सोण सोडा. जावंक पुरो तुमचो राग, द्वेश, हग्गे, मोसोर. जें कितें देवाक वेंगूंक तुमकां हाड वेतात तें तुमी सोण सोडूंक जाय. तें तुमी सोण सोडना जाल्यार तांच्या मुखांतरत तुमी नास जातेल्यात. देवी सबार पटी आमकां सांगता
त्याग करूंक आमी त्याग करूंक सोलोले जाल्यार मोगाचें न्हू. जें कितें आमी धरून घेता तेंत आमकां बुडयता. चवथें, रिजॉल्व, तीर्मान करा, निर्धार करा. दानियेलान एक निर्धार केलो. नेबुकदनेझराच्या रायाच्या आस्थानांत तो आसतना मोरें खाण पियोवंक ताका मेळिल्लें, पूण तो निर्धार करता म्हाका रायाचें खाण नाका. तो निर्धार ताणें सांबाळ्ळो. सांपावलान निर्धार केलो. कोरिंथकारांक बरयिल्लें पयलें पत्र 2 अध्याय 2 वळ, कुर्सार मारिल्ल्या क्रिस्ताक हांव समजून काण घेतलो. हो निर्धार सांपावलाचो. वेचीत पुतांनी एक निर्धार केलो. वय हांवें पाताक केला, हांव उरतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरा हांव पाटी वेतलो. आमी सबार पोटी निर्धार काणी घेता बेगिनी. अरे एका रितीर एक आयिल्ल्या वेळार एक निर्धार काणी घेवन घरा येता. बस देंवताना काले हांगा तावन कलमाडी इगर्जेची गेट उतरतना तो निर्धार आमच्या वट्ट्या बल्सांत खंय निसरोन पडटा म्हणून आमकां कळ्ळें. मागीर दुसऱ्या सोनवारा सोदून काण घेवन येयचें खंय पडला गे म्हणून. आमची बल्सां पुरा वट्टेत, पर्सी वट्टेत, मोती वट्टेत. आनी वट्टें ना जाल्यार आतां तुमी आज आयकल्लो शर्माव घरा थोडी आसतात. हजारांत एक गे दोन गे आसतात. कोण आसा गो आज शर्माव? हय गे काले म्हळें, कालें गे म्हळें गो. बरें आहलें मात, बरें आहलें. काले लायट आनी कालें म्हणटालो पाद्रा. ते मात्र उडास, लायटाचे मात्र एक उडास उरतलो तितलेंच. मागीर देवाचें उतर कालें सांगलें गी ना. निर्धार करा. जिणेंत निर्धार काण घेवचें इम्पॉर्टंट. वय हांव अशंत रावता, अशंत करता. इतलींत वरां हांव मागण्यांत करसेता. इल्लो वेळ म्हूण देवाचें उतर हांव वाचता. हो निर्धार करता आसतना बऱ्या रितीचे प्रकाश जावन आसा. नवें कार हाडलें बरी. मागीर एक गीट पडल्या उपरांत तो काडूंक जायना आसून पडला न्ही. आनी एक 4 गीट पडल्यार कांय जायना. मागीर कांय जायना. तो फस्टाचो गीट पडटना मात्र एक फावटी अर्दें पिंजरलें बरें जाता. मागीर डिम्म जावन येता. झिरो कॅन्डल लायट घाल्ल्या किचनांत एकत पटी ट्यूबलायट घाल्यार उजवाड बरो दिसता. ओयगिने 4 दीस मात्र हें पण्ण घाल्लें तेल वचून ट्यूबलायटाक लागून 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 केटल्या वोल्टेजाचो ट्यूबलायट घाल्यार उजवाड पुक्कूत. तो पुसीजे म्हूण आमकां वत्तो ना. उजवाडत ना गो किचनांत, उजवाडत ना. हय पण घालचें चड जाल्यार मागीर उजवाड खंय तावन येवचो. आमची जिणी तशेंत निर्धार आमी काण घेना जाल्यार क्रिस्तांव जिणी डिम्म जाता. रिजॉल्व, परिहार करूंक प्रयत्न करा. खंयचे अडकळाटाक तें सोड सोडूंक प्रयत्न करा. 5वें रिटर्न.
पाटी येया. देवा थंय पाटी येवंक प्रयत्न करा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, देवान विंचून काडल्ले मनशां देवातान पयस येचें ताका बरें लागना. तो बरो गवळी जावन आसा. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक सोदून काण घेवन तो येवसो जावन आसा. पळया, आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, पेद्रू म्हणालो, कोणे सांडल्या रे, हांव तुका सांडचो ना म्हणालो. आनी 3 पटी नेगार केलें. पूण देवाक सोडसोड येताले न्ही. आमी म्हणटा म्हळ्यार ताका इतलें बरें केलें, ताणें म्हाका कालें दिलें, हांव आनी उलयना, हांव तांगेर वचना. निर्धार काण गेला न्ही. तूं वच गो, आपयला न्ही, वच, हांव येना. हांवें त्या दीस सांगलां मेल्यारय वचना. मेल्यार तुजें मोडे ताच्या घरा खाल्या व्हरतात. हय, थोड्यांची उतरां पळय, हांव मेल्यारय वचना म्हळ्यार मेल्या उपरांत मोडें तांच्या घरा व्हरून जाता. जीव आसतना मात्र वचोचें न्ही आसतना. मेल्या उपरांत तुज्या घरा दवरचें, तांगेर दवरनात. तें सांगचें येता म्हणना तुवें, मेल्यार वचना हांव, तांगेर घाल्याक येता. तुमगेर येवचें कश्ट तुवें मेल्या उपरांत. कित्याक म्हळ्यार मेल्या उपरांत तुका सिमिस्त्रीन दवरचें, घरा दवरना, फ्रिज्जान दवरता ती ना. निर्धार थोडे फाटी, रिजॉल्व, रिटर्न, पाटी येया. पळया, तो वेचित पोतो निर्धार करून थंयच बसोंक ना. बापाच्या घरा पाटी आयलो. पाटी आयिल्ल्या वेळार ताका मेळ्ळो सन्मान. थंयच बसलो जाल्यार तो सन्मान ताका मेळचो नासलो. उठोन पाटी बापायच्या घरा आयिल्ल्या वेळार बापायन आरावन ताका धरलें. पातक हरी एकलो करता, हरी एकलोय पडटा. निसरल्यार हस्ती पडटा म्हणटात न्ही. 4 पांयाली हस्त निसरल्यार ती पडटा. 2 पांयाल्या मनशान पडचें व्हडलें न्ही. 4 पांयाली मोसी पडटा, हस्ती निसरल्यार पडटा. सुकर एकलो करता, ताणें केलें हाणें केलें म्हणून आमी व्हडलें करचें म्हण. पाटी येवची वाट आमी सोदी जाय. क्रिस्त थंय पाटी येवंक देव आमकां हर एका मागण्यांत, हर एका रितीरेंत तो आपयता. आमकां देवातान पयस वचोंक आमकां रितीरेची गरज ना. देवातान पयस वचोंक मागण्याची गरज ना. मागण्याची गरज आसचीत देवा थंय पाटी येवंक. लास्टचे मोगाचनो रान दावा. तुमची दाव तुमी दावोंक आसा. आध्यात्मीक जिणेची दाव हर एकल्यानी आमी दावोंक आसा. दावचें सुलाभ गी. ल्हान आसतना दावल्यात कोण ना. आतां 4 मेटां काडचींत. पळय की न्ही. केदाळा दावचें आमी. आतां दावचें जाल्यार केदाळा. फाटल्यान एक पिसो पेट्याव धांवणान काणून हाडिजे. त्या दाळा जायनाटल्यारय 4 मेटां धांवोंक प्रयत्न करता हांव. पूण 4 मेटां उपरांत वाचल्यार देवाचें व्हडलें थंयत उस्वास काणूंक जायनासतना थंयत पडल्यार गेले. पूण आमच्या कशें आमी धांवतना आमकां पुरो जाता. आध्यात्मीक जिणेन ती पुरो जाता, सुस्त जाता. कितले
कितले उल्हासान तुम्ही संत क्रुसाचे कुरवे निवारम आमचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सतमंतान देवाक सत पदवेदरा बापा सगळ्या दिसा जांबाई येना जाल्यार रे सतमंतान देवा सर पदरा बापा सर्गानी संवसाराच्या थंय आयिल्ले म्हणटाना जांबाई सुरूत एकल्यान काडल्यार पुरो थंयतान सांक्रामिका कोरोना कशें एकल्यातावन आनी एकल्याक गेले गी हांवें काडली मात्र 5 जाणांनी काडली आज. नाका नाका म्हळ्यार येता एकल्या पळयल्यार पुरो. हे नाटली आयलीत खंय थावन येता पुरो जाता. तेत TV पळयतना पळया धारावाही चिक्कम्मा त्या दाळा घरा ऑल आवटी गलीजे म्हणना कांय ना आल्ली जाळारी पुरत त्या तोंडा भितर वचून गपक जातात. वय आमची दाव आमी दावोंक आसा. पळया पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचेर अखंड पातयेणी दवरलो एलायशा. बाळ देवाच्या 400 प्रवाद्यांक ताणें जिवीशे मारले निजा देवाक दाखोवन दिवंक. आतां जेजरेल राणयेक भियोवन तो धांवताना ताका पुरो जाता. देवाक म्हणटा म्हाका मरोंक तुवें हांगा हाडलायंगी सोडलायंगी म्हज्यान जायना न्ही. तो चिंता गडगड्यान देव ताका दिसता वाऱ्यांत देव येता खंय देव ताका मेळोंक ना. प्रशांत जावन बसल्या वेळार मात्र देव ताका मेळ्ळो. म्हणटा आसतना ह्या संवसाराची दाव आमी धांवता आसतना सबाळ राटावळी आमच्या मोतीन दवरून आमची दाव आध्यात्मीक जिणी आमी दवरल्या वेळार आमकां देव थंय प्रत्यक्ष जायना. आमी प्रशांत जावंक आसा. आमची आध्यात्मीक दाव आमी धांवतना देवा थंय आमी विशेव घेवंक देव आमकां सांगता. त्या खातीर आयताराचे मीस मोगाच्यान सो दीस तुका काम करन एटलिस्ट 1 घंटो म्हणी बोस म्हणून सांगून आयताराचें मिसाचें बलिदान देवान तुमकां दिलां. कित्याक येवकारिस्तांत एक रितीची सकत आमकां मेळटा. तुज्या फिरगजेंत तुवें मिसाचें बलिदान भेटयना जाल्यार तुवें कालेंगी तुवें होगडावन काण गेल्ले बरी. साबार जाणांक आज चिंता घाल्या म्हळ्यार म्हज्या फिरगजेक हांवें वचोचें म्हणना मीस खंयी हांवें भेटयत म्हण. तुजें व्हडलें घर तें तुज्या घरांत तुवें वचना जाल्यार कोणाच्या घरा वचोन तांकां संतोश केल्यार तुज्या घरा पयलें देवाक तुवें सोदून काडूंक आसा. तें त्या खातीर आयतारचें मीस आमकां दिलां. आत्मीक विशेव घेवंक आत्मीक तान आमी बगोवंक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची क्रिस्तांव जिणी आसले बरींत आसूंक नसो. आसले बरींत तुमकां आसूंक बरें लागता गी. आतां ल्हान भुरग्यांक तुमी चड मोग करतात वैगिनी. एक पयलें उतर उलोवचें आमकां आयकूंक बारी बरें लागता वैगिनी. तुमकां कोणाक म्हणी तें भुरगें तशेंच रावोंक ना न्ही. अशेंच निधन आसा जेत म्हूण चिंतात ये तुमी ना न्ही. आड पडोजे मागीर 4 पांयांनी वचोजे मागीर लोव उबे रावोजे वैगिनी. तें भुरगें वाडोयजे म्हूण सांगून तुमी चिंतात वैगिनी. तशेंच आमची क्रिस्तांव जिणी आसले बरींत दीस उजवाडलो एक च्या दनपारां मसलेची कडी आनी शीत 4 वरार एक च्या
णव वरार अरे आख्या थोड्यांक भारी संतोश जालो 9 वरार म्हणटाना भारी संतोश. आयताराचें एक मीस जालें. आमची क्रिस्तांव जिणी मुगदली. तितल्यार रावोंक ना आमी वयरे जाय, इम्प्रूव जाय. त्या देखून मोगाचें न्हू एकच टायम टेबल न्हय क्रिस्तांवांक. थंय चेंजस आसा जाय. आमी इल्ले आध्यात्मीकपणांत ह्या म्हयन्यांत आनी एक म्हयन्याक एक मेळटा म्हणी वयर वचोंक जाय. तें डेव्हलपमेंट. खाली भायल्या आमी कोलवाच्या घरां आसल्या आज टॅरसाचें घर बांदलां. पयलें एसी नासतली आतां एसी हाडल्या. घरा मुखार 4 कारान रावल्यांत. तें क्रिस्तांवपणाचो भायलो संकेत न्हय. ते कोणीय हाडटात. तुमच्या मागण्याचे वेतांत देवाक तुमी कितले लागीं जाल्यात तें इम्पॉर्टंट. तर आमी हें बदलावण हाडूंक आमच्यान जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव जिणेंत वाडूंक नांव. कशें भुरगें जल्मातना आसलें की तशेंच आसा जाल्यार आमकां इल्लें प्रॉब्लेम जाता. हय की न्ही? हां, थोडीं सांगतात फादर 4 वर्सां जालीं आनीकी उलयना. इल्लें मागणें करा. आतां तो पयलोसो संतोश ना. त्यात एकाच वर्डार आसा तें. फस्टाक एक वर्ड काडटना भारी संतोश जातालो आमकां. आतां 4 वर्सांनी तेंत एकच वर्ड आसा जाल्यार संतोश जायना. बदलावण जायचे त्या भुरग्यान. तशेंच आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत आमी इल्लेपणी बदलावण हाडूंक प्रयत्न करीत जाय. देवाक इल्ले म्हणी लागीं जावंक प्रयत्न करीत जाय. तर मगाचें न्हू आमचे दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमची वैयक्तीक आध्यात्मीक जिणी सोम्याक आतां आमी समर्पण करूंक प्रयत्न करया. देव आमकां बदलावणाक आपयता. आमची आध्यात्मीक जिणी आमी बदलूंक जाय म्हूण सांगून देव अपेक्षिता. उडास आमी काडया. देवान आमकां खंय आशिर्वादीत केलां गे म्हणून. आमच्या जिणयेंत देवान केल्ले असर्या एक आमी उडास काडया. आमच्या जिणयेंत आमी भोगल्ले कश्ट आमी विसरून सोडचे नाका. कश्टा वेळार आमी केल्ली मागणी आमी विसरचे नाका. काम मेळच्या पयले आमी कितलो देवाचो उडास काडटले हांव तो विसरचो नाका. जर म्हज्या जिणयेची पातकां म्हज्या आध्यात्मीक जिणयेक अडखळ हाडटत जाल्यार ताका पश्चाताप पावया. पाटीं परतूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिणयेंत एक बरो निर्धार आमी काण घेवया. आमचे आध्यात्मीक दाव आमी दावोवंक प्रयत्न करया. सर्वदरा सस्याच्या देवा निरंतरी तूं आमचो मोग करताय. आमी पडिल्ल्या वेळार आमकां उखलून धरूंक तूं सदांच आमच्या सांगात आसाय. आमची पातकां वळखून काण गेल्ल्या वेळार सुटावें कुमसार जाल्ल्या वेळार आमकां तुज्या सर्गींच्या आशिर्वादांनी तूं भरूंक सदांच तयार आसाय. तर सोम्या तुजे थंय आमी पाटीं परतूंक आमची आध्यात्मीक जिणयेंत आमी बदलावण हाडूंक आमी प्रयत्न करता म्हूण तुका आसभास दिता. चड आनी चड रितीन तुजो मोग करूंक, चड आनी चड रितीन तुज्या संगाता आमचो वेळ खर्चूंक आमकां तुजो आदार दी. आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर, आमकां तुज्या कृपेनी भर म्हण आमी मागता. तुज्या त्या गायल्ल्या हातांनी सोम्या आमचे जिणयेंचे अबलपण तूं काडून उडय. आमची जिणयेची अस्कतकाय तूं काडून उडय सोम्या. तुजे थंय आमी नवीं जावंक, नवी जिणी आमी जियोंक
आमकां बोळती सक्तेन बर म्हण मागता हालेलुया 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 이들 하웨보 असली दयामया असली दयामया जेजूची दयामया जेजूची दयामया तळ नसती गड नसती ओसाय मेळ नसती जेजूची दया माया चिंतूंगना देखोंगना चिंतूंगना देखोंगना एदो हावे बोको असले शांत समाधान असले शांत समाधान चिंतूंगना देखोंगना एदो हावे बोको असले शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान तळ नसते गट नसते साय मेळ नसते जेजूचे शांत समाधान चिंतूंगना देखूंगना चिंतूंगना देखूंगना एदो हावे बोक असली सुडका सोडवण असली सुडका सोडवो चिंतूंगना देखूंगना एदो हावे बोक असली सुडका सोडवो जेजूची सुडका सोडवण जेजूची सुडका सोडवो जेजूची सुडका सोडवो तळ नसती गट नसती ओसाय तळ नसती जेजूची सुडका सोडवो चिंतूंगना देखोंगना चिंतूंगना देखोंगना एदो हावे बोको आमच्या हात उभारून आम्ही सांगता म्हणया असली काळजां गोडसाण चिंतूंगना चिंतूंगना देखूंगना एदो हावे बोको असली काळजां गोडसाण असली काळजां गोडसाण जेजूची काळजां गोडसाण जेजूची काळजां गोडसाण जेजूची काळजां गोडसाण तळ नसती गट नसती ओसाय मेळ नसती जेजूची काळजां गोडसाण जेजूचो अपरिमित मोग असली दयामया असली दयामया असले शांत समाधान असले शांत समाधान असली सुडका सोडवण असली सुडका सोडवण असली काळजां गोडसाण असली काळजां गोडसाण समयाची स्तुती करूया आणि म्हणया हालेलुया 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 हर गान तुका सम्या गुलाब सम्या सम्या महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या छे तुका सम्या वंदित हांव तुका सम्या प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सांगता म्हणया हर गान तुका बापा हर गान तुका जिसो हर गान तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका बापा होगळाप तुका जिसो होगळाप तुका पवित्र आत्म्या म्हणया वंदन तुका बापा वंदन तुका जिसो वंदन तुका पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड
Hallelujah. Hallelujah. Ratu bano. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आराधना का पिता है सवियाने का देवा अचपता देखताना तुझ्या हाता केले ते सकृत्या विस्मित पावता मोतीक मोच्या संसाना तुझी सख तुझी पदवी महिमा तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिल तू सस्ता सस्ता तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिलो तो सस्ता सस्ता चिंताना बापान पुता धाडलो या संसारा मोची सडवड करच्या जायना आटापो मिस्ते एदो व्हडलो दण्याळ मोरचे गुलामांक सोडोवच्या तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिल तू सस्ता सस्ता तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिलो तो सस्ता सस्ता क्रिस्टियताना अक्रेच्या त्या दिसा आपो म्हाका सगीताच्या रासा केदो संतोष रूप पळेवंक ताका उल्हास भोगून गीताची सस्ता तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिल तू सस्ता सस्ता तो वळगाता विस्मय साव तुका हसिल तो सस्ता सस्ता Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना तुका सम्या उगळाप तुका सम्या स्तुती तुका सम्या चीजी तुका चिस Hallelujah, 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 पवित्र यवकरिस्तांताच्या सुमयाक आमी पळोवया. ताका पावो तो मान दिवंक आमी प्रयत्न करया. पत्के जावनाच्या अंशामध्ये ह्या वंड्या रुपार देव प्रसन्न जाला. ताका जावं मान आनी महिमा
अर्गां आनी स्तुती. सोमयान जेसू, तुका आमचेर असो मोग तो अपरिमीत, आमच्यान तो वर्णूंक जायना. त्या मोगाक तळना गडना अंत ना. आमी चिंतल्यारी तो आमच्यान मेजूंक जायना. सोम्या, इतल्या परिमीत रितीन तूं आमचो मोग करता आसतना आमी तुजो मोग करूंक आमकां बळ दी जेसू. तुजी कृपा आमचेर वत जेसू. सगळ्या मुच्या मोडा तुका दिन वाजता. सोम्यान जेसू, सगळ्या मोजा सक्तेन आराधन करता. म्हज्या राया जेसू, सगळ्या मोजा कळसा तू सोमो करता. म्हज्या सोडवंदरा, सगळ्या मुजा सक्तेन तुका दिन वाजता. म्हज्या बऱ्या गवळ्या, सगळ्या मुजा मोना आराधन करता. म्हाका सदांच राखून व्हरच्या सोम्या. सगळ्या मुजा काळजा तू सोमो करता. कित्याक तू मुसुधे, तू मुसुधे, तू मुसुधे. जेसू, कित्याक तू मुसुधे, तू मुसुधे, मुसुधे. सदांच कळमीत नासतना तुजो मोग करूंक, सदांच तुज्या संगात रावूंक, तुजो हात धरून चलोवंक सोम्या तुजी कृपा दी. मुझा देवा, मुझा सर्वा मोलादीक तू जिणे मोच्या. वय जेसू, सगळ्या मुझ्या मोना जेसू, तुका दिन वाजता. सगळ्या मुझ्या सक्ते म्हज्या राया, आराधन करता. सगळ्या मुझ्या काळसा जेसू, तू सोमो करता. सगळ्या मुझ्या सक्ते तुका दिन वाजता. सगळ्या मुझ्या सक्ते आराधन करता. कित्याक तो मोजो देव, तो मोजो देव, मोजो देव. कित्याक तू मोजो देव, मोजो देव, मोजो देव. सोम्या, संवसाराच्यो ताळण्यो वडता आसतना, निरासपणांत हांव सांपडता आसतना, आध्यात्मीक जिणयेंत सुखी दाड येता आसतना जेसू म्हजो हात धर.
नातल्यार हांव पडटलो, तुजे तावन हांव पयस वेतलो, तुजी म्हाका विसर पडटली, हांव नास जातलो. पूण सोमया तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो देव जावन आसाय. हांव तुजें नांव वाखणता, तुजी स्तुती करता, तुजें नांव वाखणता. सोम्या तुका अरदान करता. मुझ्या देवा, मुझ्या सर्वा मोलादीक तूं जिणेन मुझ्या देवा, मुझ्या देवा, मुझ्या सर्वा मोलादीक तूं, मोलादीक तूं जिणेन मुझ्या देवा, मुझ्या देवा, मुझ्या सर्वा मोलादीक तूं कष्टान मुझ्या देवा, मुझ्या सर्वा मोलादीक तूं पयनान मुझ्या देवा, मुझ्या सर्वा मोलादीक तूं कुटमान मुझ्या सगळ्या मुझ्या मोनान तुका दिन वाजता, तुका दिन वाजता. सगळ्या मुझ्या सक्तीन, सगळ्या मुझ्या सक्तीन आराधन करता, सगळ्या मुझ्या काळसान, सगळ्या मुझ्या काळसान तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. कित्या तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, म्हजो देव. कित्या तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, म्हजो देव. हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 Jesus nama ketau amkan sama kita motu seketa Goliath nama ketau amkan sama kita motu seketa.
सामुएलीच्या पहिल्या पुस्तकांतून अध्याय 2 वळ 30. देखून सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुजे आनी तुज्या बापायचें घराणें म्हज्या पवित्र स्थानार सदांकाल म्हजी सेवा करतले म्हणून हांवें सांगलेलें, पूण अशें जावचें ना. जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दितां, पूण जो म्हजो तिरस्कार करता तो लजेक संपडटलो. वय येतलो वेळ तेद्वा हांव तुजें बोळ आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचें बोळ मोडटलो. तुज्या घराण्यांत कोणूच उतर प्रायेक पावचो ना. सर्वेस्पर इस्रायला पासत करतलो त्या बऱ्यापणाचेर तूं आशेच्या दोळ्यांनी दिश्ट घालतलोय आनी तुज्या घराण्यांत कोणूच उतर प्रायेक पावचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचो मान देवाक दिव्या. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सामुएलीचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 वळ 2 तावन अध्याय 2 वळ 30. जो कोण म्हाका मान दिता हांव ताका मान दितलो. कोण म्हाका तिरस्कार करता ताका हांवें तिरस्कार करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आवय बापायक मान दी. ऐकला मग, ऐकला न्ही? हां, आज मालगड्यांचो दीस आमी आचरण करता. जोकीम आनी अन्नाची परब आमी आचरण करता आसतना सकड मालगड्यां बसत आमी मागता वाज विशेश रितीन. माय बापाक मान दी. देवाचो उपादेश आमकां सांगता. लेवीचें पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 32. उतर प्रायेची पळयल्या तक्षण रावोन तांकां मान दी. उतर प्रायेच्यांक मान दी. गुड्डावन मुल्यांत बसय नाका. मान दी म्हणटा देवाचें उतर. तर आवय बापायक उतर प्रायेच्यांक मान दी. देवाक सन्मान कर, देवाक आराधन कर. तुका रसल्ल्या देवाक सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन ताचें आराधन कर म्हूण सांगोन देवाचें उतर आमकां सांगता. आज आमी आयकल्लें तें उतर सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें एलीच्या कुटुंबाक देवान सांगचें तें उतर. देवाचेर एलीक आसलो मान गौरव ताच्या भुरग्यांक नाचुल्लो खंय. देवाक भिवन चलतालो एली. भक्तीन हर एक कार्य तो करतालो. पूण एलीचे भुरगे फावो त्या वेळार ते मागण्याक वचनातले. फावो ते रितीन तांणी यज्ञ बलिदानां भेटयनातले. तांचो आडवाट तांणी धरली म्हूण सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय वळ 8 देव सांगता, तुमी म्हज्या लागीं आयिल्ल्या वेळार हांव तुमच्या लागीं येतलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत इस्रायल घरान केल्लीं हर एक पातकां देवान सोंसून व्हेलीं. पूण देवाक सोंसूंक जायनातलें एक पातक खंयचें? पोरण्या तेस्तामेंतांत
देव इस्रायलाचेर केदाळा रागार जाल्लो? हा? अन्य देवांक बोंब्या पुजा तांणी केल्ल्या वेळार देवाक सोसूंक जावंक ना. निजा देवाक सोडणं, अन्य देवाची सेवा ते केदाळा करूंक सुर केलें की देव तांचे तावन पयस वेता. देव म्हणटा, तुम्ही म्हाका गौरवान लेखल्यार, सन्मान केल्यार हांवें तुमकां गौरवान लेखतलो. तुम्ही म्हाका मान दिल्यार हांवें तुमकां मानान लेखतलो. मालाकीचो ग्रंथ 3रो अध्याय 7वी बळ. तुम्ही म्हजे कुशीन परतल्ल्या वेळार हांव तुमचे कुशीन परततलो. लुकाचो ग्रंथ 15vo अध्याय 20वी बळ. सुकोन गेल्लो पोत बापाई कुशीन आयिल्ल्या वेळार बापय ताच्या कुशीन सोलोन वेचें आमी पळयतावो. तर मग आशानो, देवा सोमान आमी देवाक दिवंक देव आज आमकां उलो दिता. तर आमी देवा सोमान देवाक दिनातल्या वेळार कितें जाता म्हणलें आमी पवित्र वांजेलान सबा रितीची उदाहरणां आमकां देव दिवन आमकां शिकयता. पळया, पयलें आमी पळयता ओस्ने आनी फिनिहास, एलीचीं भुरगीं दोग भुरगे. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता, तांणी दोगांनी देवाक तिरस्कार केलो. देवाचें हजरपण दाखोवचें आर्क पेट तांच्या तबेन देवान दिल्ली आनी ह्या दोगांनी ताका सारको मान दिवंक ना देखून ह्या दोगांक देव फिलिस्तीनाच्या हातांत पडोवंक सोडता. जेन्ना आमी देवाक मान दिनाव त्या दाळा आमच्या कुटुंबाचेर क्रेस्तांवां देवोन येतात म्हणल्याक हें कुटुंब साक्ष जावन आसा. सबारपटी एकल्यान करच्या चुकीक कुटुंबाच्या सबार जाणांनी दूख सोसी जाय पडटा. ह्या खातीर थोडे फावटी अहंकारान आमी देवा विरोध उलयता. अशेंच जालें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सामुएलाचो पयलो ग्रंथ अध्याय 4:17 हांव होप्नी आनी फिनेहास फिलिस्तीनाच्या हातांत तांच्या तालवारीक बली जातात आनी देवाची आर्क पेट फिलिस्तीन सैन्य काडून व्हरता. आतां 98 वर्सांचो एलीक ही खबर मेळटा. तो पाठीं पडोवन गोमटी मोण काण घेवन मोर्न पावलो म्हूण सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी मात्र न्ही मोगाच्यानो, फिनेहासाची बायल बोरली गुरुवार आपलो घोव मेलो म्हणली खबर आयकतच तिका प्रसूतपणाची दूख आरंभ जाता. भुरग्याक जल्म दिवन ती मोरता. पळया, देवाक अविधेय जाल्ल्यान एकत दिसा 4 मोरना वांजेलांत आमी आयकता. देवाक अविधेय जायनाकात. देवा समान देवाक दिया. हें पयलें उदाहरण. दुसरें उदाहरण आमी आयकता लुसिफेर म्हूण आयकलां गे तुमी? कोण तो? तुमचो शेजारी? थोडे फावटी आमच्याच घराक भाड्याक रावले बरें दिसता आमकां. आमच्या घरान जावनचे वेदवाळी पळयतना आमगेरच रूम करून रावला गे म्हूण दिसता. हा लुसिफेर बगाच्यानो आमी तिरस्कार करचो मनीस न्हय. तो देवदूत जावन आसलो, देवाची सेवा करनासलो, उजवाडाचो दूत म्हूण ताका सांगताले. कालें जालें ताच्या मतींत इल्लेशें गुवलें. थोडे फावटी आमच्या मतींत गुंता पळय. तशें हांवें कित्याक देवाच्या जाग्यार बसोवन वचो.
त्या दाडा हांवें देवाच्या जाग्यार बसल्यार कालें जाता, देवाक मेळचो मान म्हाका मेळटा. पूण कालें जालें, बरी जबाबदारी आसली. देवाची सेवा करतलो मनीस देवाच्या सिंहासनाचेर दोळे केदाळा दवरले, देवाक केदाळा मानान लेखूंक तो सोलवलो, ताका धरणीक देवान शेवटायले म्हण सांगून देवाचें उतार आमकां सांगता. म्हळ्यार सर्गार्थान तो सकला पडलो. तिसरें मोगाचें उदाहरण नेबुकदनेझर राय. देवाक दिवचो मान देवाक ताणें दिवंक ना. केदाळा जेरुजलेमाचेर दाड ताणें घाली, देवळांत आसतलीं पवित्र आयदनां पुरा ताणें आपणाच्या रावळ्यार राखवेली. जें कितें वस्तू देवाक मात्र उपयोग करची ताणें आपल्या मेजार उपयोग करूंक सुरू केलें. दानियल प्रवाद्यान सांगलें हें चुकू. जेन्ना देवाक तो इन्कार करूंक बायसरलो, देवाचें उतार आमकां सांगता दानियल प्रवाद्याच्या मुखांतर. दानियल प्रवाद्याचो ग्रंथ 4 अध्याय वळ 30-32. नेबुकदनेझर राय म्हणालो, हें बॅबिलोन हांवें बांदल्लें, हें सगळें म्हजें. ताका दानियल प्रवाद्या मुखांतर देव सांगता, तुवें अशें म्हणल्या खातीर तुजें हें राज्य हांव तुजें तावन काडटलो, मन जाती बरी तूं तण खातलोय, पिश्यां बरी तूं चलतलोय. मोगाचेनो 7 वर्सां तो मन जाती बरी तण खावन जियेलो. खंय 7 वर्सां मन जाती बरींत तण खावन मन जाती मदें तो जियेलो म्हण सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. चवथें उदाहरण मोगाचें हेरोद राय. देवदूताची कृत्यां 12 अध्याय वळ 21-23. तो आपल्या रावळ्यारांत लोकां लागीं उलयतना लोक म्हणालो, हें मनशान उलोवचें न्ही, देवाचीच उतरां देवूच उलयता हांगा. इतलें आयकल्ल्यानंत राय हेरोद राय वयर 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 सोडलो खंय आनी देवाक इन्कार करी लागलो. हांव तो देव म्हूण सांगा लागलो. आनी देवाचें उतार आमकां सांगता, किडे पडोवन तो मेलो खंय, पोट फुटोवन किडे भायर येवन तो मेलो म्हण सांगून देवाचें उतार आमकां सांगता. 5वें पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा म्हणलो राय ह्या विशयेंत आमी आयकता. आसा 35 वर्सां पर्यंत ताची राजवडकी रावळ्यारा बरें देवाच्या एका देवानंत चलोवच्या एका रावळ्यारा भशेन आसलें, कांय तोंदरे नासलें. 36 वर्सां जाताना आका शिंगां फुटोवंक सुरू जाली. हांवें केलें, म्हाका देवाची गरज ना. देवाक सन्मान करूंक तो पाटीन सरलो खंय. देवाचें उतार सांगता ताका 36 वर्सां तावन 41 वर्सां पर्यंत गूण करूंक असाध्य जाल्ली एक पिडा लागली. पूण त्या पिडे मदें देवाक ताणें सोदूंक ना आनी त्या पिडेंतच तो नास जालो. जेन्ना देवाचो मान देवाक दिवंक आमी चुकतांव, देवी आमकां दिवचो मान आमकां दिवंक अत्रेक ना. 6वें मोगाचेनो जेजू सांगता आसलो इस्कारियोत जुदास. देवान केल्ली हरी एक आसरियां ताणें पळयली, पूण देवाचेर दिश्ट घालच्या बदलाक ताच्या चिलाचेर ताची दिश्ट आसली म्हण सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. पयशांचेरच ताची दिश्ट आसली आनी तेच पयशे ताका नास करूंक शकले. देवा सांगता आसोनी यमकणाक वचोचें पडलें.
लास्टचे अनानिया आणि सफायरा देवदूताचे कृत्य पुस्तकांत 500 अध्याय पहिल्या वळींत आम्ही वाचतां. सुरविल्ल्या पवित्र सभे विशीं वाचता आसतना तांचे थंय कितेंच उणें पडनातलें, आपणाचें कितें आसा तें विकून सगळ्यां सांगाता ते वांटून घेताले. आतां हीं दोगां घोव बायलां अनानिया आनी सफायरा तांची आस्त तांणी विकली. हर एकल्यांनी सकड हाण दवरचें बरी आनी हाण दवरूंक ना, तातूंत इल्लें उरयलें. फाल्यांक आसोन बांगडे हाडूंक जाय पडटात, परवांक चपातेक जायचें न्ही, तांदळाक कालें करचें. आतां पेद्रू विचारता, तुवें इकल्ल्यांत सगळें तुमी हाडलें गी सांगयत आसलें, आमी इल्लें दवरलां म्हणून. पेद्रू कांय म्हणतो नातलो. हांव इल्लें दवरलां म्हणलें जाल्यार कांय म्हणटा नातलो कोणना. ना सगळें दवरलां. कुडले देवाक अखमान केलो तुवें, त्या देखून तो मरतलोय म्हूण सांगून पेद्रू म्हणटा आसतना तो आड पडोन मेळ्ळो. 3 वरां जाल्या उपरांत ताची बायल येता, घोव मेला म्हूण गोत्तू ना. पेद्रू तिचे कडेन विचारता, तुमी आस्त विकली सकडी तुमी देवाच्या पांयां तळा दवरली गी? वय 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 वय, तुकाय तित्त शिक्षा फावो म्हणटा पेद्रू. ते 3 वरां उपरांत कोणाचें घोवाचें मोडें कोणें व्हेलें गी, ताणीन ती फाटीं येवन हिचेंय मोडें व्हेलें म्हूण सांगून देवाचें उतार सांगता. जो कोण म्हाका मान करता ताका हांवूय मान करतलो. तर मगाशनो मान केल्ले वरवीं कितें जाता? आमी देवाक मान केल्ले वरवीं देव आमकां कितें करता? दानियल प्रवादी हाका एक बरें उदाहरण जावन आसा. नेबुकदनेझरान एक दोंगूर सरसिलें की आनी 30 दीस कोणेय म्हज्या राज्यांत मागणें करचें बरी ना. जें कोणें मागणें केलें तांकां जिवेशी मारतले हांव. पूण दानियल प्रवादी सादांचे बरेंत दानियल सग्रंथ अध्याय 16 7 10 आमी वाचता. आतां कर्नाटका गव्हर्मेंटान काले म्हणी एक फाल्यां पार्लिमेंटांत सांगलें की आनी आयतारा कोणेय मिसाक येचें बरी ना म्हणलें जाल्यार आमी ताकत राखून आसले. गव्हर्मेंटान तर सांगलां आनी काले मिसाकेचें, हय की न्ही? अर्द्याक अर्द्या तेलेंगी 15 मात आसतलो कोण ना गरजेंत. पूण दानियल प्रवादी माळयेर येता, बागलां दांपून न्हय, जणालां उक्तें करना, आपणाचें सदांचें मागणें जें कितें आसा देवाक मान कितें दिसय तो मानान आपणें मागणें करता. आतां देवाचें उतर सांगता, दानियल प्रवादीक बांदतात आनी शिवाच्या त्या गवी भितर घालतात, दूर दितात. तुवें राया मागणें करूं नजो म्हणलें, दानियल प्रवादी थंय मागणें करता, तुजे विरोध तो गेला. पूण देवाचें उतर सांगता, दानियल प्रवादीन कोणाक मान केलो? देवाक मान केलो. त्या वागांनी ताका खावंक ना, आपडोवंक ना. जें कोणें दूर दिलें गी तांकां त्याचे भितर घालता आसतना एका तिकिणा भितर वागांनी पापसून ग्रासिलें म्हूण सांगून आमी देवाच्या उतरांत वाचता. जेन्ना तूं देवाक देवाचो मान तूं दिताय, तुका देव ताचें आशिर्वाद दिवन तुका राखून व्हरता, तें गॅरंटी. दुसरें मोगाचें शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हे तिग रायाच्या इमाजीक आड पडनासतना आमी सदैव देवाक मात्र आराधन करता म्हणटा आसतना उज्यांत तांकां लोटून घालें. पूण तेगांक घाल्यारी त्या उज्याच्या आकट्यांत 4 जण आसले म्हूण सांगून राय म्हणटा. म्हाका 4 जण दिसतात थंय. तांकां उज्यान ग्रासूंक ना.
जेन्ना आमी देवाचो मान देवाक दिता आसतना देव आमकां उज्या वाऱ्यांतलें वाऱ्या वादळांतलें राखून व्हरता. एस्तराच्या बुकांत आमी वाचता मर्देक म्हणलो देवाक मान दिवन जियेल्लो तो मर्देक हामान ताचे विरोध दूर दिता. राया तुजो विरोध तो येते आसा ताका गल्लेक गलीज जाय आनी गल्लेक आंबोय हामान रेडी करून दवरनासता. पूण देव मर्देकाक राखून व्हरता आनी आमानाक त्यात गल्लेक आंब्याक शिरकायता. दावीद राय तो ल्हान आसलो जाल्यार देवाक केदाळा ताणें सन्मान केलो तेदाळ ताच्या हातांत गोलियाताक नास करची कुरपा देव दाविदाक दिता. ते देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी देवाचो मान देवाक दिता आसतना देवाचो मान देवाक दिया. पयलें तुमी देवाचें राज्य सोदा. चरित्रेंत एक बरेंशें एक उदाहरण आमकां पळोवंक मेळटा. एरिक लिड्डेल स्कॉटलँडाक सेरवल्लो मनीस तो एरिक लिड्डेल चरित्रेंत 1924 ऑलिंपिक्सांत एरिक लिड्डेल 100 मीटर धांवोंक स्कॉटलँडांतावन चूज जाता. ऑलिंपिक्स स्टार्ट जाता. आतांचे बरी त्या दाळा टीव्ही नातले हें नातलें कांय नातलें. वचून गेल्या उपरांत तांकां पट्टी मेळटाली. आतांचे बरी एका म्हयन्या पयलें टॉस काडून कोण कालें करता तें पुरो नातलें. थंय गेल्या ग्रावंडाक देवल्या उपरांत कोण कालें धांवता म्हणलें गॅरंटी. आतां एरिक लिड्डेल स्कॉटलँडांतावन थंय धांवोंक गेल्ल्या वेळार टायम टेबल फिक्स करतना 100 मीटर रेस आयतारा दीस पडटा. आतां एरिक लिड्डेल म्हणटा खंयच्या कारणाकी हांव आयतारा धांवना तो देवाचो दीस म्हाका मिसाक वचो जाय. स्कॉटलँडाचो प्रधानमंत्री येवन म्हणटा सायबा 4 वर्सांक एक पटी येवचे ऑलिंपिक्स तुका आयतार केदाळाय मेळटा. एक आयतार सुकल इलेक्शन तुजो देव धांवना तुवें धांवनाटल्यार आमकां भांगाराचें पदक मेळना. पूण प्रधानमंत्री गडे सांगता 4 वर्सांक एक पटी येवन दी 8 वर्सांक एक पटी येवन दी हांव हर एका आयतारा मिसाक वचनासतना म्हजो दीस आयतार आरंभ जायना. पूण म्हाका मिसाक वचोचें हांव धांवना. स्कॉटलँडाच्या लोकांनी एरिक लिड्डेलाक सांगलें एरिक लिड्डेल आयकोंक ना. पूण देवाचो मान हांव देवाक दितलो. आयतारा दीस हांव धांवना म्हळ्यार मागीर हांव धांवना. तुमी आयतारा कोणाक मुनी धांवडाया. हांव सोमारा धांवता. सोमारा 100 मीटर धांवों जाता. आयतारासचे रेस 100 मीटर सोमारा धांवोंक दिनान तुका ना. सोमारा 400 आनी 800 आसा न्ही हांव धांवता. पिश्या 100 मीटर धांवल्ले बरी 400 धांवोंक जायना जाताय. 100 मीटर एकच पटी आल्लो दम्म पुरा घालून एकच पटी धांवचें. 400 तशें धांवल्यार एकच रावंडा भितर पुसको जाता. कालें जावन दी हांव 100 मीटर धांवना म्हळ्यार उपरांत धांवना म्हाका आयतारा मिसा वचचें. कोणें कालें सांगल्यार मोगाच्यान एरिक लिड्डेल आयतारा दीस धांवोंक ना. सगळ्यांकी बेजार जालें. एक गोल्ड मेडल मेळचें हाच्या पिशापणान तावन चुकलें नेंगी. पूण 1924 स्कॉटलँडाक 2 भांगाराची पदकां मेळ्ळीं. 400 आनी 800 मीटर रेसांत 100 मीटराचो एरिक लिड्डेल धांवल्लो. दोनांती गोल्ड मेडल फर्स्ट प्लेस. देवाचो मान देवाक दिता आसतना देव आमकां ताचो मान आमकां दिता. ते देखून देवाचो मान देवाक कशें दिवचो. आयताराचे मीस चुकोय नाकात. कितले पटीन सांगलां
आणि कीबोर्डा भितर वसाना ल्हान ल्हान कारणा पसत आज जोर पावस नाका. कितलीं जाणां तुमी बाईसरली वस्तूर काडन मासली सुटी करूंक वचोना इतारा दीस मिसाक बाईसरून 5 मिनटां बागला गडे रावन पावस रावन दी किर्लता आल्यात गी मागीर पावस रावल्लो 5 मिनटांनी पळय तराचे मीस आमी सुकोवचे न्ही. दुसरे मोगाशनो देवाचो मान देवाक दिवचो. देवाचे उतराक पावो तो मान आमी दिवंक प्रयत्न करया. देवाच्या उतराक पावो तो मान आमी दिवंक प्रयत्न करया. कित्याक सर्गराजाक वाट दाखोवची ह्या बुकान सर्गाकेची वाट आमकां समजोन दिवची बूक वो आमची क्रिस्तांव जिणी बऱ्या रितीन जियोंक आमकां वाट दाखोवची ह्या बुकान. तर वत्त बूक आमी वाचूंक ना जाल्यार आमी क्रिस्तांव कशें जावचें. सगळीं क्रिस्तांवपणाची लक्षणां ह्या बुकांत आसात. एटलिस्ट 24 गंट्यांत एक 5 मिनटां म्हणी 5 मिनटां काल एक 5 मिनटां तुमी मोबायल एक पटी ओपन केल्यार अर्दो घंटो म्हणी आप करतात गे. एक पटी रिल्स कितें म्हळ्यार तातूंत अशें की सेटिंग आसा की एक जाल्ले क्षण आनी एक ओपन जावनूच आसता. ओपन जायना जाल्यार आमचें बोट कितल्या जाणांनी 300 रुपयाचें दुक्रामास ह्या रिल्स धर्मान करपोवन उडोवना. ₹300 रण्णीर दवरून गॅसार दवरून हें ओपन करून उज्जिल्ल्यांत आयलें मागीर रांदचे कुडांतान करपलो परबळ येतानांत गोत्तो अय्यो दुकरामास दवरून भायर आयिल्ली न्ही म्हूण. मोतू भायर काडूंक बारीक कश्ट ता देखून एटलिस्ट एक 5 मिनटां दिसाक एक 5 मिनटां म्हणी वो बूक ओपन करूंक प्रयत्न करया. नेक्स्ट तिसरें दांत एक वांटो. दांत एक वांटो. हांव सांगना तुमच्या आदायांत दिजे म्हणटा तुमच्या वावरांत दांत एक वांटो देवाक. पूण हांवें सांगचें दांत एक वांटो देवाक दिया. खंयच्या खंयच्या कामाक तुमी फिक्स केला न्ही. देवान तुमकां कितले घंटे दिल्यात 24 घंटे दिल्यात. देवाच्या उतरा प्रमाणे दांत एक वांटो जाल्यार कितलीं वरां देवाक दिवंक आसात तुमी. हांव पयशांच्या विशयान उलयना. तुमी कितें म्हळ्यार पुरो दुबळींत आसची वय आनी पाद्राबान आल्तार येता पयशे दिजे नाका दिनाका. देवान दिल्यार दिया. वांजेलाचें उतर वांजेलान तासून दांत एक वांटो कोणाक दिजे की कोत्तन सोड. आतां आमी टायम लेक घालया. टायमाक कांय पुणी दुबळी काय आसा गी. दुबळ्यांक कांय पुणी वाच स्लो येता गी. ग्रेस्तांक फास्ट येता गी ना न्ही. सगळ्यांक 24 घंटेच न्ही आसचे. ओके आसतींत देवान तांकां इल्लें चड दिलां आमकां ना. आमी खंय तावन दिवचें. ओके खंय तावन दिवचें तुमी. तुमकां तांकांत दिवंक पावनांत
गडांगा घालून तुपावानंत आनी हांगा करीत हांव दिवचे ओके 24 ಗಂಟೆ दिल्यात न्ही देवान ओके आतां 10 ते 1 वंटो म्हळ्यार 10 घंट्यांत कितले दिवंक देवाक 1 घंटो आतां 20 घंटे आसल्यार 2 घंटे मागीर 4 घंट्यांत वचोंदी 2.25 ಗಂಟೆ आमी देवाक दिवंक आसात उडास दवर हर एका दिसा 2.25 ಗಂಟೆ देवाक दिवंक आसात एटलिस्ट 2.25 ಗಂಟೆ देवाक दिवंक जायना जाल्यार 1 घंटे म्हणी देवाक दिवया 15 मिनटां 15 मिनटां आमी पुरो लॅगल चिंत मनशां त्या देखून एटलिस्ट मिनिमम 15 मिनटां म्हणी एका कुटुंबान देवाक फावो तो मान दिवचें जाल्यार दिसाक 15 मिनटां तुमी देवा पासत वरें विंगड तें खाण दवरूंक आसात म्हणलें आज उडास दवरा एक ल्हान एक तेर्सगी आमोरीगी कुटुंबा संगाता मेळोन तुमी केदाळा करतात त्या दाळा कुटुंबाचेर आशिर्वाद देवून येता प्रेज द लॉर्ड त्या देखून एक उतर आमी आज ह्या पुणशेतान भायर येताना उडास दवरया तें 7 सोसंगती आमचें क्रिस्तांवपण बरें करूंक हांगा एक संगत ताका ऍड करया देवाचो मान देवाक दिवंक प्रयत्न करया देवाचो मान देवाक दिवंक प्रयत्न करया सक्रामेंतांचो देव हो मान आमचे तान घेवंक अत्रेगून आसा आमी सकड उबी रावया आमी साबार राटावळी निमती सबारितीच्या तेंचे समावन काणी घेवन ह्या सोमया मुखार आमी आयल्या कित्याक तो आमचे पसत आमी ताचे तावन कितले पयस गेल्यार तो मात्र आमच्या फाटल्यानच आसा म्हणलें दृढ तुमी कितले पयस म्हजे तावन तुमी गेल्यार हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमच्या सांगातच आसतलो कित्याक हांव तुमचो देव जावन आसा तुमकां म्हजी विसर पडल्या जावयेत पूण म्हाका तुमची विसर पडोवंक ना तर मोगाशनो आज आमी दुखांत हांगा आयल्या पिडेंत हांगा आयल्या कंत बेजारेंत आमी हांगा आयल्या एक वजें वोवन काण घेवन आमी आयल्या तर मागयान देवाचो आदार आज विशेष रितीन मालगड्यांचो आमी उडास काडटा सक्कड 60 वर्सां वयलीं कोण पुरो आसात गी तीं सक्कडां मुखार येया 60 वर्सां वयलीं सक्कडां मुखार येया आज पबीत सभा जोखीम आनी अन्नाचो उडास काण मोरये मायेची आवय बापाय जेजूची आबानी व्हडली मायेचो उडास आमी काडटा आसतना आज आमच्या मलगड्यां बसत आमी विशेष रितीन मागी ही मलगडी आस्त जावन आसात ह्या आमच्या मलगड्यांक देव सदांच राखून दी तांची पिडा शिडा तांची भलायकी देव सांबाळून व्हरून दी म्हणून आज विशेष रितीन आमी मागोवंक येता आसतना ह्या आमच्या मलगड्या खुशीन आमचो हात आमी उबारुया आज हांगा आयिल्ल्या बसत आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या मलगड्यां बसत सक्रामेंतांच्या समया लागीं विशेष रितीन आमी मागया
आज आमी बावडतान आसांव ह्या आमच्या मलगड्यांनी तांचो बावार्थ जियेल्ल्या निमती आज आमचो बावार्थ आमी जियेता. तांचे तावन आमकां हो बावार्थ मेळ्ळा आसतना देवाक आज आमी आमच्या मलगड्यांक पसत अर्गां दिवया. सो मी आमच्या मलगड्यांक तुवें दिल्ल्या पसत तुका अर्गां दिता, स्तुती करता. तुज्या मुखार आयिल्ल्या ह्या मलगड्यां पसत आमी विशेश रितीन मागता. आमची कुटुंबां तूं राखून व्हर. तुज्या दैवीक आशिर्वादान आमकां बर. आज तुजे मुखार येवन जें कितें ती मागतात, जें कितें तें सावां तुजे मुखार हाडल्यान सोमया. तुज्या गायिल्ल्या हातांनी ती स्विकार कर. तांकां तूं आशिर्वादान बर, कृपेन बर म्हूण मागता. तुजे दैवीक सकत तांकां सदांच सांबाळ व्हरून दी. तांच्या हात पांयांक तूं बळ दी, कृपा दी. ह्या उतार पुरायेर तांच्या कुडीर अशी एक ना आनी एक पिडा सोमया तूं काण उडय. आज विशेष रितीन ही रितीर घरा राबोवन टीव्हीर पळयतल्या मलगड्यांक बसत हांव मागता. कोणूच सनांत एक सुरीन ती आसात सोमया. तांच्या एकसुरपणाच्या जिवितांत तूं तांकां सांगात दी. तुजीं उतरां ह्या टीव्हीचेर तांणी पळयत आसतना समाधान तांच्या जाग्यार वळोन येवन दी. तांकां तूं अभिशेकान बर, कृपेन बर, समाधानेन बर, दैवीक आशिर्वाद तांचेर देवून येवं दी म्हण हांव तुजे लागीं मागता. तुजे उंचयलेले हात तांच्या तकलेर दवर सोमया. तांचे तकलेतावन पांया पर्यंत तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये देवून येवं दी म्हण हांव तुजे लागीं मागता. तुका असाध्य जाल्लें, तांकां असाध्य जाल्लें तूं साध्य करताय म्हणलो भवार्थ तांचेर दवर. तांच्या जिवितांत आयिल्लें निराशपण तूं काडून उडय. कोणूच ना म्हणलो तो मनोभाव आमी एकसुरी सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हणलो तें दूख तांचे तावन तूं काडून उडय. समाधानेन तांणी आयकोनचे बरी कर. भिये नाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. भिये नाका पुता, भिये नाका तुवे, हांव आसां तुज्या सांगाता म्हणलें धैर्याचें बरवशाचें उतर ती आयकोन दित सोमया. आज तुजे मुखार आयिल्ल्या हर एका मलगड्यांक हांव तुज्या आशिर्वादान भरतां, कृपेन भरतां. पवित्र आशिर्वादान, पवित्र कृपेन, भलायकेन तांकां बर म्हण मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. तकले बगावन सक्रामेंताक मान बगावन आमच्या जाग्याक आमी पाटया. आयिल्ल्या आमी आतां सोमयाच्या हुजीर आमची तेसावां, आमच्या हर एक गरजो आतां आमी समर्पण करया. भक्तीन दुनिया तुमच्या काळजाचेर तो बरो दोळे दांपा. जें कितें मागोवंक आसा सोमया मुखार दवर. तुमच्या कुटुंबाचे हर एक इरादे कुटुंबाच्या सांद्यांक, तुमचे थॉट, तुमचे गादे, जें कितें तुमकां कोणा पसत मागोवंक आतां उडास येता हर एकल्यान जेजूच्या पांयान तळ समर्पण करा. कलवार पर्वतांत ताणें वारयलेलें तें पवित्र रगत तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमी करच्या कामाचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देव ते शिमटावन दी. सोरान वरांतले पिडे शिड्यांतलें तुमकां राखून व्हरून दी. तुमचे सक्कड गरजो तो पांताक पावन दी. तुमचे कश्ट तो आळू करून दी. तुमचे कुटुंबांत उपजल्ले समस्या ते पयस करून दी. तुमचे जिणयेचे गरजो तो तुमकां दिवन दी. तुज्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करून दी.
दोन्ही हात सक्रामेंता मुखार उंचोवन धरा आनी म्हणा सोमयान जेजू सोम्यान जेसू सोमयान जेजू सोम्यान जेसू या पूर्ण तळांत या पूर्ण तळांत म्हाकास म्हाका म्हज्या कुटुंबा सांगाता तुझ्या कुटुंबाक सांगता तुझ्या पवित्र अवकारिस्ताक तुझ्या पवित्र करिस्तांत हांव समर्पिता हांव समर्पिता जेजू जेसू म्हजेर म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद तुजो आशिर्वाद देवा शंकर कर दही थंय आसचे आसचे हर एक हर एक समस्ये समस्ये पयस कर पयस कर म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका हर एका सांद्याचेर सांद्याचेर तुझे तुझे दैवीक दैवीक आशिर्वाद आशिर्वाद व्हडा शंकर म्हणून शंकर म्हण मागता मागता सोमयान जेजू सोम्यान जेसू तुका असाध्य जाल्लें तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना कितेंच ना जेजू जेसू हांव हांव तुजेर तुजेर पात येवन पात येवन या सक्रामेंताच्या या सक्रामेंताच्या आराधनाक आराधनाक आयला आसतना आयला आसतना म्हजे गरजो तुझे कश्ट पिडाशिडा पिडाशिडा आज आज तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पण समर्पण हांव मागता हांव मागता कशें कशें तुवें तुवें त्या कुड्ड्याचेर ह्या कोरड्याचेर काकुळत दाखयली काकोळतो दाखयली कशें कशें म्हजेर म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता जेजू जेसू म्हजेर म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर बिरमोत पाव बिरमोत पाव. बिरमोत पाव बिरमोत पाव. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया दुनियात आमच्या तकलेचेर दवरया आनी सुटके पसोवत आतां मागया हालेलुया 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 सर्वदेवरा संतांच्या देवा तुका साध्य जालें की तेच ना या पुंतळाक या आराधनांत भाग घेतल्या या भुरग्यांचेर तुजे दैवीक आशिर्वाद घाल म्हण मागता हांव चड पिडेंतले चड आडवरांतले या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर अंकान सुटका दी अंकान तुज्या कृपेन भर तुजी सुटकेची सकत या घडये या भुरग्यांचेर देवन येवं दी म्हण मागता हांव टच हील फॉर योर ग्लोरी आमेन आमेन हालेलुया 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 सक्रामेंताचा आशीर्वाद स्वीकार करून गावया या देवाडा सक्रामेंता Idia voda sacramenta sustang naman kuruya purvila tiarupa bola novio iti adaya salvon vecha uscutvisya Babartaci Bodhivya Susebapa Tashes Puta Asani Stutisa Putvi Mahima Sasna Ekasaya Harsita Tucado Gacha Spirita Samosami Navanta Amen प्रार्थुया हे देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोजी येता निराश करता ससनाच्या ससना Amen
ते सवा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. क्लिनविन बर्बोजा उडपी, जानीस सुवारीस उडपी, रिटा लुवीस ब्रह्मावर, सुनील फर्नांडीस होन्नावर, विवियन कास्तेलिनो उद्यावर, नाओमी वाज शंकरपुरा, क्रिस्टोफर आनी कॅथरीन मोनिस मँगलोर, बेनिसिटा नाझरे शिरवा, फिलोमिना आनी विलियम फर्नांडीस बँगलोर, रिया अलिना आनी कुटुंब कण्णूरू, रोहित नोरोन्ना बॉम्बे, रॉनी क्लारा डिसोजा पियूस नगर, क्लारा नाझरेत आनी कुटुंब कंजार, जूली फर्नांडीस मीरा रोड, ओविन रेबेल्लो गंगोळ्ळी, तशेंच पिंकी डिमेल्लो बेलमन, साल्वादोर फर्नांडीस होन्नावर, पीटर फर्नांडीस होन्नावर, एडवर्ड कुतिनो हिरगान, ईथन कुतिनो हिरगान, एल्ड्रीन पिंटो कल्याणपूर, पवित्र राज डिसोजा ब्रह्मावर हांच्या तेसांवा खातीर, तशेंच ग्रेगरी फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता वेरोनिका फर्नांडीस आनी कुटुंब कलातूर, जोसेफ गंजाल्वीस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता जीवन डिसोजा मँगलोर, पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रिटा आंद्रादे कलमाडी, स्टॅनली मतायस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता मेरी मतायस उद्यावर, सेलेस्तीन ब्रिटो हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता नोइलीन डिसोजा उडपी. सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनींचर उपकारां तुझ्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनगोणी आज तुका असिता दया माया तुझी नियंता पातकीची मोगोस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसांव आशेता जमल्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनींचर उपकारां तुझ्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तुती म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा जोकीम आणि अन्ना बगेवंत ओंकार मोरयेची आवय बापायचें स्मरण करता आसतना आमी सोर मलगड्यांचो उडास आज आमी काडटा. आमच्या कुटुंबांनी आसची आमची मलगडी आमच्या भावार्थाची बलिश्ट हातेरांती जावन आसात. तांची भावार्थाची जिणी तांणी जियेल्ले वरवीं आज आमी आमचो भावार्थ आमकां जियोंक ती प्रेरण जाल्यांत आसतना आमच्या कुटुंबांत अशा हर एका मलगड्यांक बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तांकां देव भलायकेन बरोवन दी, समाधानान बरोवन दी आनी भावार्थाक एक साक्ष जावंक तांकां प्रेरण देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आमिसाच्या बलिदानांत पावते परी वांटो घेवच्या पसत आमची पातकां आतां आमी वळखून म्हणया. हांव पातकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुण्यां सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट बरें सांडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. या बसोस बगेन सदांच संकार मरिये सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराध्या लागीं विनंती प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन.
Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा बघेवंच्यो किमानी अन्नाक मुनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताची आवय बापाय आनी आवय तुवें केली तासो आनी आमच्या जण एकल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायांनी आपल्या भुरग्यांक तांच्या आपोण्याक फाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आमी तुजे परजेक बसयलेली सोडवण आमकां सुमेस्तांक वेळो म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. शिरकाच्या पुस्तकांतले वसाक. आता आमी नावाडीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजाची वाखडणी करुया. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडोवंक ना. तांची संपत्ती तांचे संततेक मेळटली आनी तांचे दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक तीर्क रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तीर रावतात. तांची संतत ससनाक तकतली तांची महिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी शांतीन निकेपल्यात आनी तांचें नांव सर पिळग्यांनी जिवंत उरतलें. राष्ट्रां तांची जाणवाय परगट करतली सभेंत तांची स्तुती करतली. देवाचें उतर हें. देवाची ओळखकार. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देवा ताका दिले. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देवा ताका दिले. सर्वेस्परान दाविदाक सोपुतगान उतार दिले. हे उतार तो मोडसो ना. तुझ्या पुता तुझे कुशीच्या फळा तुझ्या सिंहासनार सडयतलो. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देवा ताका दिले. करेंस सर्वेस्परान सियोन शहर विसरून काढला. त्यांस आपणा निवास म्हूण ताची कुशी जाल्या. हो म्हज्या सस्नीक विशे वासो निवास हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवचिला. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देवा ताका दिले. हांगा दाविदाक एक बोळवोन संत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मागलेल्याच्या गोरसो दिवो पेटात आसूंक हांवें येवचिलां. ताच्या दुस्मनाक हावलोचे घालतलो पूण ताचे तकलेर आसतलो ताचो मुकुट सड आनी सड परसळतलो. ताच्या पूर्वज बापा राजासन
सर्वेस्पोर देवा ताका दिले ताच्या पूर्वज पथविदाचे राजासन सर्वेस्पोर देवा ताका दिले. उभी राहूया आणि मी ससूद करू आम्ही सगळ्यांना सांगता मिळून गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायलाचे बुजवण्याचे ते वाट पळवून असले आणि पवित्र आत्मा तांचेर देवलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, पूण बागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत असलेले तुमचे कान. सतत हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पाकाणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. तुझे मोका येता सर्व समर्पिता. उड्या वायना सोवे आमकां सास पेटता. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या देवाक सरस्फूर्त मानून घेवं. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता. देणी दयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक बसयल्ल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळसां उपारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा
सोर काळी आनी सोर तुवें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता परवीं आमी तुका दिन वाचून फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या त्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पातयलो पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मरेचे उदरी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी कश्ट मरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सुमेस्त भक्त संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता Povit, povit, povit darbaraso Săvezi potu Săgăni so sabola Tucea baba Bun săgi tu cace Bun săgi tukace o săgi tukace o săgi tukace सर्वे स्पोराची नावी येता ताकाचे ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका बापा खरंच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बुकसांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोगोट परगचुया Cisu melo, Cisu ciwang sala, Cisu novya etolo. Cisu melo, Cisu ciwang sala, Cisu novya etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो मे भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिबेतो सोवंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवय केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस त्यांची दया कर म्हणून आम्ही मागता अहंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आणि ती सोपोती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorbim, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai. पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया आमच्या बाबा स्त्रीच्या तुझे नाव पयसा तुझे राज समकाय तुझे विशी सगळ्यात सदा तुझी संसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास संकंदी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां दाळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशेन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटय कित्यार सोडकी पुदवणे महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तेजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोय आसूं भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी प्रेमच्या उतरांक भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमा सुमेस्तान सस्तांच्या राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविता कानुज्या रूपा दितो मोगाल सोमिया तारक सावन मोगा एवं जीवी म्हाका दिताय कोरपे सरींग भरता जीवी सुफोल करता राखो रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया रूपा तू मोगाल सोमिया
무리서 신랑 벗은 파소 서로디다 모든 서던 करता हिना एकोटाइता aku raulah sumia ina tuja dunia जीविता कानु jarupa ditu mogal sumia raku raula sumia ina tuja dunia जीविता कानु jarupa ditu mogal sumia ಪಾಲಸಂಕು 213 213 Pergadi tau tu kasumia Setiamu cakal sam Nin washimol mujhe upkar tu sobal Bola voda anandan Pergadi tau tu kasumia Setiamu cakal sam Masan tuja maka poshit kelai dekho bergantu kasumia Kalsan mocha tujhe pida kelai dekho bergantu kasumia Bergantita tu kasumia Setiamu cakal sam Nin washimol mujhe upkar tu sobal Bola voda anandan Bergantita tu kasumia Setiamu cakal sam मुनशान तुझी भुरगीं जावन चाक तुजो सासणी पूत दाविदाच्या कुळयेन मनीस जावन व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या रक्तामासान ह्या तुज्या भुरग्यांक जेवणाक आमकां आतां दोशी केलाय ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोखीच्या आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायिल्ल्या भुरग्यांचें जिवीक जावन दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो तुमच्या ईश्वरे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार ऐकूनचे आणि आमच्या पाद्रा बातावन तुमची मनाची वात घेवची डायना कर्नेलियो काकुंजे डायना कर्नेलियो काकुंजे हिल्डा सल्डाना रुजारवाडो प्रमिळा आणि प्रिया डिसोजा बॉम्बे जॉर्ज डिसोजा सांताकट्टे
आनी रोशन आनी रेशमा डिसोजा आनी कुटुंब पांगला. तुमकां देव बरें करूं. मोरयेमाच्या आशिर्वादां तुमच्यार मागता. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ए बो नितळे अंकारी बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली. देवपुताक तूं गर्भे समोशेवरी तुका भोगल्या अधिकोत्यान आनंदाचो उडास करून तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तस आनंद परत्यान तुका दीन. वादो आनी सर वाडोवंक हांव भोव सडत रेखता. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकोळटेच्यार पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्ही तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कातीची पिडा गूण जावंक मोठाय उणी जावंक जाग्याची RTC वेगी मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक मोतीक शांती आनी समाधान मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बँक लोन वेगीं फारीक जावंक थायरायड गूण जावंक गांठी दिवंक गूण जावंक स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक वर्टिको गूण जावंक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक हाती धरिल्लें काम वेळार पोंताक पावोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक दुबाव पयस वचोंक शेजारा मदलो मनस्ताप पयस वचोंक आंगाची खोरस गूण जावंक विजा रिन्युवल जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक तकली गोळ गूण जावंक दावो हात पॅरलायज जाल्लो गूण जावंक कठीण दांताची पडापोड गूण जावंक वेरिकोस वेन गूण जावंक पेंगटाची दूख गूण जावंक फाटीचें डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक वायरल इन्फेक्शन गूण जावंक हॉर्मोन प्रॉब्लेम गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक आमाल पिवणें सोडोवंक हाताक जाल्लो मार गूण जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक मानसीक वत्ताड गूण जावंक शिकप बऱ्यान संपोवन बरें काम मेळोवंक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक मेडिकल पास जावन USA विजा मेळोवंक किडनी समस्या गूण जावंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक गॉल ब्लॅडर सर्जरी बऱ्यान जावंक पोटांतली दूख गूण जावंक गोवान कुटुंबाच्या सनागडे मोगान रावोंक केसरचे रावोंक आस्थमा शेळ कोंकली ताप गूण जावंक कान आयकोंक फॅटी लिव्हर गूण जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक युट्रसांतले सिस्ट गूण जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीय तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेंतय म्हाका आजची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या स्वयंभावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अतिरेक भेटयता.
नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू Băghem-ți mărie devanță măie, mope Catina tică, ataniam ceamănăță velar, amen. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू Băghem-ți mărie devanță măie, mope Catina tică, ataniam ceamănăță velar, amen. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू Băghem-ți mărie devanță măie, mope Catina tică, ataniam ceamănăță velar, amen. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयले भोवटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सगळींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळेक मोतयांती जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण आत्रयता हे दुखेसाच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगुल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां तुझ्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळ आयले आमी मागता दायेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ
ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಿ आमका जेसूच्या बोबोईत कालसा आम्हा सर्वांक देतोचे आशीर्वाद. भलायकेचे माये आमचो विनंती कर, दर्या सुकरा आमचो विनंती कर, आणि तुम्ही समेत सदा भक्तानो आमचो विनंती करा. बगीन कुसचे कृपे निवडका आमचे देवा आमच्या आदिस्नांतनी बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन.